आयतारा सांताक्रूज ग्रामसभा सुरू असताना ओलावियो फर्नांडिसा काळजाच्या आताकान मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सभेचे कामकाज सुरू असताना फ्लॅट दिवपाच्या शुल्काविशीं ताका दुबाव आशिल्लो तो विचारपाक तो आपलो उबो रावलो। मात प्रश्न विचारचे पयलींच ताच्या जिवाक बरें दिसना जालें आनी तो थंयच कोसळ्ळो। उबे आशिल्ले कडेन जमनीर कोसळिल्ल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो। हांगा हाजीर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी आनी पंचायत वांगड्यांनी ताका मसत करपाचो यत्न केलो। उपस्थितांनी रोखडोच 108 अँब्युलन्सीक फोन केलो, मात अँब्युलन्स वेळार पावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी फर्नांडीस हांकां खासगी वाहनान जीएमसीत व्हेले, मात थंय पावचे पयलींच ताका मरण आयिल्लें। आठवी पास आणि 10वी फेल विद्यार्थ्यांखातीर 3 महिन्यांचो दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य येवजण अभ्यासक्रम सुरू केला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। ह्या अभ्यासक्रमांतल्या विद्यार्थ्यांक आपलो फुडार घडोवचे अशें आवाहन तांणी केलां। खेळा क्षेत्राविशीं उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, पारंपारीक खेळांचो प्रसार करतना 2036 वर्साच्या ऑलिंपिकाची तयारी राज्यांत सुरू आसा। खेळगड्यांक फॉर्म 4 प्रमाणपत्र मेळचे हे खातीर यत्न करपाची गरज आसा, जाका लागून खेळा क्षेत्रांतल्या राखीव सरकारी नोकऱ्यांचो फायदो मेळटलो असोय उल्लेख तांणी केला। मजगती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून मिशन सौर उर्जा साखळी खाला आपल्या घरांचेर सौर उर्जा प्रकल्प लावपाचे लोकांक आवाहन केले। गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। आयतारा सकाळी बिट्स पिलांनी कॅम्पसा सामकार ओव्हरटेक करतना ट्रकाच्या टायरा पानांत चिड्डून 32 वर्साचो दुचाकी चालक प्रवीण शिरोडकाराक जाग्यारूच मरण आयलें। अपघाता उपरांत फुजो काडिल्लो ट्रक चालक वेर्णा पुलीस स्टेशनात शरण आयलो। पुलिसांनी ताचो ट्रक जप्त केला। पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। राज्यात रस्ते अपघातांनी वाढ जाल्या। अपघातांक जायतीं कारणां आसा, तातूंतलेंच एक कारण म्हळ्यार उक्ती गटारां आनी खणून दवरिल्ले रस्ते। कामा निमतान जायत्या वाठारांत रस्ते वा गटारां उक्ती दवरून करतात, मात कांय खेपे थंय सायनबोर्ड गायब आसतात। खणिल्ले रस्ते वा गटार उक्ती आशिल्ल्या सुवातेंचेर सुरक्षेच्या नदरेन कांय उपाय केल्ले नाशिल्ल्यान हीच गटार वा फोंडकुलां लोकां खातीर मरणाचो सांपळ जावन रावतात। हाकाच लागून जायते अपघात जातात। कांय दिसां पयलीं अशीच घडणूक उसगांव वाठारांत घडिल्ली। मोटरसायकल एका फोंडकुलांत पडून चालकाक दुखापत जाल्ली। ही घडणूक ताजी आसतनाच आतां दिवचलच्या शिरगांव वाठारांत स्वय अपघात जावन गटारांत अडकून एका तरणाट्याक मरण आयलें। हो तरणाटो मुळगांवचो आशिल्ल्याचें कळटा। मिराबाग सावड्डे जावपी 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। आयज जाल्ल्या थळाव्यांचे बसकेत बंधाऱ्याक खर विरोध जालो। हो प्रकल्प गांवांत आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो। आमचो जीव गेल्यार जाता, पूण आमकां आमचो गांव जाय, आमकां बंधारो नाकाच अशें म्हणीत थळावे हट्टाक पेटल्यात। तशेंच सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करच्यो ना जाल्यार आनीकूय खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली।
मुरगांव वाठारांत फाटली कितलीशींच वर्सां जाली कोळशाचो प्रश्न सतायता। कोळसो प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला। एका तेंपार हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर एमपीएन कोळशाचे डोम बांदतले अशें आश्वासन दिल्लें, मात सद्याची स्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा। दीस रात चलपी कोळशाच्या येरादारीक लागून ल्हान ल्हान भुरग्यांसयत जाणट्यांक लेगीत वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागल्यात। थळाव्या आमदारान आनी सरकारान ह्या पुराय प्रकाराचेर दुर्लक्ष केला असो आरोप समाजसंवर्पी शंकर पोळशेन केला। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी शंकर पोळशेन केल्या। वगळ हाऊसिंग बोर्ड सुन्नी गुलिस्तान मशिदीचे उपाध्यक्ष अली खानजादे याच्या खून प्रकरणात फरार आशिल्लो मुखेल दुबावित आरोपी साहिल उर्फ स्पायकीक फातोर्डा पोलिसांनी अटक केलो। उपरांत ताका 4 दिसांची पुलीस बंदखणूय फर्मायल्या। आता मेरेन ह्या प्रकरणात सुमार 8 दुबावितांक अटक केल्या जाल्यार मुखेल संशयीत अक्रम खानान ह्याच दुबावितान खून करपाक हत्यार उपलब्ध करून दिल्ले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। आयतारा गुडी पारोडा वाठारांत ग्रामसभा जाली। पारोडा वाठारांत बेकायदेशीरपणान वाडत आशिल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पावसाच्या दिसांनी पारोडा पूल दर वर्सा व्हांवता। गांवांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाता। लोकांनी बांदिल्ले राखणे वण्टीक लागून अश्यो आडमेळी येवपाक शकता। अश्यो बांदावळी मोडपाचे आदेश जारी करचे अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली। तशेंच पारोडा बेकायदेशीरपणान चल्ल्या आनी पंचायत कसलीच कारवाय करिना असो आरोप थळाव्यांनी केलो। आदल्या सरपंचान घरां ना तांकां सुद्दां लेगीत घर क्रमांक दिला। एनओसी दिल्या इतले फ्रॉड पारोड्यात जाला ताची दखल पंचायत आनी आमदारान घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। सरपंच दिव्या नाईक हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेत खासा करून मेगा प्रकल्पांचो मुद्दो बरोच तापलो। पंचायत फक्त हे विषय बरोवन घेतात, प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। पंचायत फाटलो फुडलो विचार करिनासतना मेगा प्रकल्पांक एनओसी दितात। हाचो त्रास गांवच्या लोकांक सोंसचो पडटा। गांवांत कितें जाता हाची वासपूस करतलो कोण ह्या खातीर सरवण कारापूर ग्रामसभेत फुडें मेगा प्रकल्पांक एनओसी दिवच्या पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव पास जालो। तशेंच पंचायत वाठारांतल्या घरांक कोयर टॅक्स लागू करचो, सैमीक उदका स्रोतांची राखण करची हे निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतले। मायण बोरगांव वाठारांत कितलेशेच वर्सां जाली जाणटी चंद्रावती मोडके मातयेच्या घरांत आपल्या 2 धुवा वांगडा संवसाराचो गाडो ओडीत आसा। ह्या घराक कोणाचोच सारको आदार ना। पंचायत आनी मामलेदारांची दारां लेगीत सरयली, मात कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान घरच्यांनी आतां दुख्ख उक्तायलां।
सरकारान प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण खाला राज्यांक आणि केंद्रशासित प्रदेशांक मिळून 3,87,00,000 परस चड घरां मंजूर केल्या. 2,95,00,000 घरांचे बांदकाम पुराय जाल्लें आसा. तशेंच फाटल्या 5 वर्सांत 10,66,000 घरां मंजूर केल्या. ह्या विशींची माहिती राज्यसभेतल्या लेखीत जापेंतल्यान मेळ्ळ्या. ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान 1 एप्रिल 2016 सावन प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण चालीक लायिल्ली. ह्या येवजणेचो ध्येय मार्च 2029 मेरेन सुमार 4,95,00,000 घरां बांदप असो आसा. हरियाणातल्या फरीदाबादात चालू आशिल्ल्या 39व्या आंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तकला मेळ्यात शेनवारा जायंट व्हिलाचे एक पाळणे कोसळ्ळे. हे दुर्घटनेत एका पुलीस निरीक्षकाक मरण आयलें जाल्यार 13 जाण जखमी जाले. जखमींचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ह्या दुर्घटनेचो एक व्हिडिओ लेगीत बरोच व्हायरल जाल्लो आसा. तातूंत जायंट व्हिलाचे हे पाळणे वयल्यान सकयल पडटाना दिसता. ते उपरांत लोक मेळप त्या वटेन धांवपाक लागले. ह्या पुराय प्रकरणाचो आदेश काडिल्ल्यान सखोल तपासणी जातली अशें कळटा. देखून घाळपणां करपी कोणाकूच सोडचे नात खंय. केदारनाथात सध्या बर्फाची सुंदर चादर फाकिल्ली पळोवपाक मेळटा. इतल्या थंडीत हांगा तैनात केल्ले पुलीस आपले कार्य करतना दिसतात. सध्या देवूळ बंद आशिल्ल्यान हांगा कडक पुलीस सुरक्षा दवरल्या. तांच्या वांगडा श्वान पथक लेगीत दीस रात आपले कार्य बरे तरेन करतना पळोवपाक मेळटा. मात कसलीच हलगर्जीपणा करिनासतना हांगा पुराय शिस्तीन पुलीस आनी ITBPचे कर्मचारी सादूरतायेन काम करतात. दिल्लीच्या सायबर सेलान केल्ल्या म्हत्वाच्या कारवायेत डिजिटल अरेस्ट वरवीं लोकांची फटवणूक करपी 2 जाणांक अटक केल्ली आसा. त्या भायर तांणी ज्या मनशाची फटवणूक केल्ली त्या मनशाक तांच्या तावडेंतल्यान सोडोवपाक येवश आयले. सुमार 40 लाख रुपयांची फसवणूक करून ताच्या आयुश्यभराची कमाई लुटपाचो तांणी यत्न केल्लो खंय. ह्या दोगांय दुबावितांनी फटीचो IPS अधिकारी जावन FIR तशेंच अरेस्ट वॉरंट आशिल्ल्याचें सांगून लोकांची फटवणूक केल्ली. तांच्या आड वट्टा 190 NCRP केशी जाल्यार 100 कोटी परस चड रुपयांची फसवणूक केल्ल्याचो आरोप आसा. देखून सध्या ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास करप सुरू आसा. आजकाल घुळेवखदा तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो वाडटो आस्पाव खूप चिंताजनक आशिल्लो. मात आता ह्या प्रकरणांनी बायलांचो आंकडो वाडटना दिसपाक लागला. घराची परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान साबार बायलां ह्या धंद्यात घुसपल्ली दिसपाक लागल्यात. हैदराबाद पुलिसांनी केल्ले एका कारवायेत एके बायलेक वट्ट 5.7 लाख रुपये मोलाच्या गांजा सयत अटक केल्या. ओडिशाची रिनिता रायता ह्या बायलेक 11.4 किलोंच्या गांजा सयत अटक केल्ली आसा. देखून अशा पद्दतीन दोन पैसे चड कमोवपा खातीर वायट मार्गाचेर वचचे न्हय अशें आवाहन हैदराबाद पुलिसांनी केलां.
गुजरातच्या साबरकांठा या जिल्ह्यात बनावट दुधाचे उत्पादन करपी कारखान्याचेर धाड घालून वट्ट 71 लाख रुपयांचो मुद्देमाल जप्त केल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो प्रकार खंय 5 वर्सां सावन सुरू आसा. अशा पद्दतीन लोकांची फटवणूक करून खाणा पिवपाच्या बाबतीत जायते कडेन फटिंगपणां वाडल्यात. देखून वचत थंय शहानिशा करूनच खावपा पिवपाच्यो वस्तू खरेदी करप आतां सक्तीचें जाल्लें आसा. राजस्थानच्या कोटा शहरात एक व्हड दुर्घटना घडली. जवाहर नगर पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीत आशिल्ली एक इमारत अचकीत कोसळ्ळी. ह्या घडणुकेत 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. पुराय वाठारांत सध्या खोदळ पडला. ह्या दुर्घटनेची माहिती मेळटाच बचाव कार्या पंगडान धाव घेवन लोकांक वाटावपाक सुरवात केली. 6 जाण जखमी आशिल्ल्याचे कळटा. तांचेर हॉस्पिटलांत सध्या उपचार सुरू आसात. महाराष्ट्रात फामाद आशिल्ल्या जेजुरी गडाचेर अकस्मात शर्यतीचे बैल धांवन आयिल्ल्यान भक्तगणां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालें. बैलांक पळयना फुडें भक्तगण मेळत थंय धांवपाक लागलीं. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच कसली दुखापत जावंक ना. मात ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. मुंबई पोलिसांनी केल्ल्या एका कारवायेत बेकायदेशीर स्थलांतरण करून राविल्ल्या 4 बांगलादेशी नागरिकांक निमणे अटक केली. फटीचे डॉक्युमेंट तयार करून बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या ह्या 4 जाणां आड आता खर कारवायेची शक्यताय आसा. पुलिसांनी ही कारवाय अँटी टेररिझम सेला अंतर्गत केल्ल्याचे कळटा. देखून अशाच पद्दतीन कारवायो चालू दवरून चोरयां भारतात रावपी अशा बांगलादेशी नागरिकांक सोदून काडप सुरूच उरतलें अशी माहिती मेळ्ळ्या. भारताची राजधानी दिल्लीत सरकारान वाटतं 500 ईव्ही बशींचे शुभारंभ केल्ले आसा. त्या भायर दिल्ली ते पानिपत वचपा खातीर खासा ईव्ही बशींचेय उक्तावण केल्ले आसा. देखून आता राजधानी दिल्लीत वाटतं 4,000 परस मायज ईव्ही बशी जाल्ल्यो आसात. आदींच दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी वाडिल्ल्यान सरकारान हे म्हत्वाचे पावल उबारिल्लें आसा, जेणे करून गाडयांचो उपेग कमी जावपाक यश मेळटलें.
दिल्लीच्या मंगोलपुरी वाठारात जाल्ल्या सिलिंडर ब्लास्टात 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली आसा। सुदैवान कसली जीवितहानी जावंक ना। सगळ्यांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान साल्वार जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो स्फोट उक्त्या सुवातीचेर जालो खंय देखून अशा पद्दतीन लेगीत जर हलगर्जीपणान गॅस सिलिंडराचो उपेग जाता आसत तर हाचेर खर कारवाय जावप गरजेचें आसा। ह्या प्रकरणाचो सखोल तपास सुरू आसा। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तानाकडेन केल्ली सिंधू उदकाची कबलात अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केली। हाचे उपरांत आता भारत सरकारान जम्मू काश्मीरातल्या मुळावे साधन सुविधा आणि वीज क्षेत्रासंबंधी महत्वाचे निर्णय घेतल्यात। भौशीक क्षेत्रातले NHPC कंपनीन चेनाब न्हंयचेर सावलकोट उदकाचो प्रकल्प बांदपा खातीर निविदा प्रक्रिया अधिकृतपणान सुरू केल्या। रामबन जिल्ह्यात प्रस्तावित केल्ले ह्या प्रकल्पाक सुमार 5129 कोटी रुपया खर्च येतलो आणि पुराय काम एकाच पॅकेजी खाला जातले। निविदा कागदपत्रा प्रमाणे ह्या पॅकेजीत डायव्हर्शन बोगदो, ऑडिट्स, DT, कोफर धरण तशेंच मंडिया नाला DT बांदप, संबंधित रस्ते, उजवे देगेर सर्पिल बोगदो, प्रवेश बोगदो आणि धरणाक संबंधित सगळ्यो सहाय्यक कामांचो आस्पाव आसा। झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिट सारखिल्या फूड डिलिव्हरी ॲप्स विशीं गिरायक आणि डिलिव्हरी कामगारांमध्ये नाराजी वाढत आसा। लोकल सर्किल्सच्या हालींच केल्ल्या सर्वेक्षणाप्रमाण 55% गिरायकांनी ह्या ॲपावयल्यान जेवण ऑर्डर करतना रेस्टॉरंटात वचून जेवपा परस चड पयशे दिवचे पडटात अशें सांगलें। ॲपा वरवीं रेस्टॉरंटांकडल्यान घेवपी 20 ते 30% चड कमिशन घेतात हेच मुखेल कारण। हाचो थेट परिणाम गिरायकांच्या बोल्सांचेर जाता। ह्या सर्वेक्षणात देशांतल्या 359 जिल्ह्यातले 79,000 परस चड प्रतिसादांचो आस्पाव आशिल्लो। हातूंत 61% दादले आणि 39% बायलो आशिल्ल्यो। हे सर्वेक्षण लोकल सर्किल्सच्या प्लॅटफॉर्माचेर केल्ले। ऑफिसाच्या कामात जावपी धावपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणाकडेन दुर्लक्ष करतात। हाचो दुष्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना। तेन्ना केळी, ॲपल, किशमिश, तुळस, डाळिंब खाल्ल्यार खूबशे फायदे जाव येतात। केळ्यांतल्यान महत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिना, कॅल्शियम मेळटात। केळी खाल्ल्यार पोट हे भरताच, तेच प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता। ॲपला भितर अँटीऑक्सिडंटांचे गुणधर्म भरपूर असतात। दिसाक एक जरी ॲपल खाल्ले तरी रोगप्रतिकार शक्त वाडटा। तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायद्याची थारू येता। चायेत वा उदकांत उकळून लेगीत ते उदक पिले जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा। रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर दाळमाचे सेवन करप गरजेचें, जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदरमात करची न्हय। पेनकिलर वखदांचो वापर चड पुराय संवसारभर जाता। हातूंत ओव्हर दी काउंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दिता। पूण पेन किलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकतात। खासा करून पोट आनी मूत्रपिंड हांचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावपाक पावतात।